क्षणाक्षणात घेवची पडटा, एका सेकंदात घेवची पडटा. खंयच्या सेकंदाक संगीतान गाणें कशें गाणें सुरू केलें म्हणजे सारकेंच बरें सुरतलें अशें ना. थोडो सुद्दां बेसूर जाय, तो गाताराचो जावं तो इन्स्ट्रुमेंटाचो कित्याचो बेसूर जाय जाल्यार तें गाणें बेसूर जाता. जिवनय तशेंच आसा. आपलें जिवन आमी उखलतना खंयचीय चूक आसूं, तुजी आसूं नाजाल्यार तुज्या कडेन चुकोवन कोणी तरी घालून किंवा नॅचरल कारणांनी जावं किंवा आडिल्ल्या कारणांनी जावं तें बेसूर जावंक शकता. सो त्यामुळे आमी सगळ्यांनी जाता तितले प्रयत्न करूं शकता. हेच्या पलीकडे कांयच करूं शकना. संगीत ही अशी एक गोष्ट आसा ज्याच्यामुळे आमकां खूब बरें एंटरटेन मेळटा. इनफॅक्ट पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. आमकां आज जर तूं पळयशीत सगळ्यांक आज शेनवार सांजचे वेळार सगळ्यांक बरी दिसता. कित्याक आयतार सुट्टी आसा, स्ट्रेस कमी आसता. आज प्रत्येक जाण करियरा म्हटल्यार धांवता, धांवता खंय धांवता तें खबर नासता. इतलो स्ट्रेस जाता. पण वन ऑफ द स्ट्रेस बस्टर म्हणजे संगीत. आजच्या युवाक हांव सांगता, रादर दॅन द स्ट्रेस बस्टर शेनवारचे सांजचे वचप आय एम नॉट अगेन्स्ट सोशल म्हणजे ड्रिंकिंग किंवा असल्या गोष्टी, पण ते करच्या पेक्षा संगीत स्ट्रेस बस्टर केल्लो नक्कीच बरो आसा. हातून तुमचें मनोरंजनय जाता, एक देवाचो बरो म्हणजे घरांतले एक पॉझिटीव वायब्स वता तुमच्या आनी सभोवतीनय बरें जाता. जीवा